म्हापशा केटीसी बस स्टँड वाठारात भौशीक जाग्यांचेर उक्त्यार सोरो पिवप्यांच्या विरोधात कडक कारवाय करपाची मागणी करीत काँग्रेसीन अबकारी खात्यात धडक दिली। म्हापशा बस स्टँड वाठारात होलसेल दुकानांच्या भायर लोक उक्त्यार सोरो पियेतात। आयतारा म्हापशा बस स्टँडा लागसर अकस्मात कितलेशेच जाण उक्त्यार सोरो पियेतना दिश्टी पडले। सोरो पिवन तांच्यांनी बियरी आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळत तश्यो उक्त्यार उडयल्ल्यो। हाचेर पुलीस आनी अबकारी खात्यान कसलीच कारवाय कित्याक केली ना अशें काँग्रेस विचारता। होलसेल दुकानाच्या भायर सोरो पिवपाक दिवपी संबंधीत सोऱ्याच्या होलसेल दुकान धंद्यांचेर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेसीच्या विजय बिकेन केल्या। ज्या तरेन दारू जी वाटली वयता रस्त्यांनी इट इज नॉट गुड फॉर गोवा, स्पेशली म्हापशा जे बार्देजाचे नॉर्थ गोवाचे कॅपिटल म्हणटा आमी त्या जाग्यार अशें चलता, कारण ते म्युनिसिपालिटी न्हिल्लेली आसात, पुलीस डिपार्टमेंट म्हापशा न्हिल्लेले आसात, कळ्ळें। बारीक बारीक पुलीस जे हेल्मेटाक आनी बाकीच्यांक 5-5 जाण रावता पळय, एक नायट शिफ्टींग गाडी कोण कंप्लेन करतलो आनी तुमी एक्शनाक घेतली तेच्या पयलीं एक्शनाक घेयना। आनी सगळ्या ज्या बऱ्या जाग्यार म्हाका दिसता हुतात्मा चौका कडेन वचा, महात्मा गांधीच्या स्टॅच्यू कडेन वचा, बस स्टँडाचेर वचा, जावं बाकीच्या स्कुला कडेन तुमकां ह्यो बाटल्यो दिसतल्यो, तेचेर खंय तरी कारवाई जावंक जाय, व्हडले तांकां फायन घालूंक जाय, भितून उडोवंक जाय, तेन्नाच तेचेर एक्शन जातली। आनी ती एक्शन जाय पर्यंत आमी उबी रावपाक ना। एनओसी रिवोक कर म्हणून, आनी आतां तेंचे रेड मारता म्हणटा कमिशनर म्हणटा काय करिना, तेजे फुडें वचूंक जाय। आमी सगळे काँग्रेस आमी कमिशनरा कडेन वयतले आनी ते रिवोक तेंची एनओसी हे करिना, सस्पेंड करिना जाल्यार आमी हे सगळे कार्बेज व्हरून थंय उडयतले। ज्यो ऑथॉरिटी आहा पळय हांकां कांयच पडलेलें ना। हे जे आयज पळय वायन स्टोर आहा पळय ते सगळ्याक खंय फॉर्माशी खंय दिसता, म्हणल्यार खंय तरी हे अल्कोहोल कन्ज्यूम करता आनी ह्यो क्रायमी चड वाडलेल्यो आहा। हेचेर सरकारान खंय तरी स्टॉप करूंक जाय, नाल्यार ह्यो क्रायमी वाडटल्यो। स्नेहा हसोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।